एक देश एक वेंचणूक या संकल्पनेन अनावश्यक खर्चाचेर बसतलो आळो गोंयांत प्रस्ताव तेको पर्यटन उद्देगाकूय येवपाची ना आडमेळ समितीची माहिती. मोपा विमानतळा उपरांत महाराष्ट्र हद्दीत जमीन विकपाचे प्रकार वाढले. कुळ कायद्याचे उल्लंघन, बेकायदेशीर जमीन घेतले ताब्यात, महाराष्ट्र सरकाराची शिटकावणी. वेंचणूक मुखार दवरून मंत्री माविन आणि बाबुशा खुश खबर, तांकां मेळिल्ले निर्दोष मुक्ततेक सरकार हायकोर्टात दिना आव्हान, दोगूय अपील नासतना सुटले. राज्यसभा खासदार तानावडेन सुमार 48 लाखाचो एमपी फंड मोडलो. युपींत घालो हायमास लायटी, 17 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर, फकत 19% निधीचो वापर. बेतळा भाटी 85 वर्स पिरायेच्या जाणट्याक बडयतना पूत आनी सुनेचो व्हिडिओ व्हायरल. लंडन रावपी चलयेन केली कागाळ, दोगांय अटकेत, जाणटेलो सध्या सोयऱ्यांगेर. शॉक लागून सोंपिल्ल्या लायन हेल्पर मंथनाच्या प्रकरणात खोल्यान चवकशी जावची. थळाव्या मिडिया मुखार मावळिंग्या सोंपिल्ल्या अक्षय नायक प्रकरणात घर धनियाचेर FIR. म्हापशेच्या स्पेशल स्कुलाचो भुरगो जाल्लो गायब. शोध मोहिमे उपरांत सापडलो एका दादल्या वांगडा शाळेच्या फाटल्या झिलींनी. अत्याचाराचो दुबावीत पुलिसांच्या ताब्यांत. व्हिएतनामात बोट ओमती, 15 भारतीयांक मरण, 32 भारतीय प्रवासी आशिल्ले, चडशे तेलंगणाचे. देशाच्या 70% वाठारांतल्यान मान्सून ढग गायब. महाराष्ट्र धरून 7 राज्यांत फुडले 5 दीस पावस ना. उत्तराखंडात भुंयघसरणाक लागून 120 रस्ते बंद. बापायच्या मरणाचो बदलो घेतलो म्हणटा खामेनियाचो पूत. आपणाक मारपाचो यत्न केल्यार सोंपो येतलो म्हणटा ट्रम्प.